नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. तुमकां खबर आसतलें काल जे आमचे एसटी रिजर्वेशनाचो जी अधिसुचोवणी येवपा आशिल्ली ती काल केंद्र सरकारान जारी केली. 1 वर्साचो जरी ताका कळाव लागलो तरी आसतना काल ते जालें आनी सद्याक आतां आमचे सत्ताधारी पक्ष अशे तरेन वागपाक लागला की आतां एसटीचें आरक्षण जालें. सो ह्या विशयाचेर खरेंच एसटीचें आरक्षण ही एक अधिसुचोवणी आयली म्हण आरक्षण जालें काय कितें, काय ताका आनीकय प्रक्रिया उरल्या, ह्या सगळ्या हाजेर ताजी कायदेशीर बाजू, ताजे फुडें कितलो वेळ लागपाक येता, ह्या सगळ्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते आमचे दोतोर क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा. दोतोर येवकार तुका. दोतोर एक काल आमचे नोटिफिकेशन आयलें आनी आज बीजेपीन आज पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. दामू नायक आसा, मागीर बीजेपीचो तांचो एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष गांवकार तो आसा, धाकू आसा, आनी ताणें हें केलां की अशे तरेचें चित्र आहा की ऑलमोस्ट आतां हें रिजर्वेशन जालें. कितें चोय 5 ऑगस्ट 2025 हें बिल पार्लमेंटा हाडलें आनी 13th ऑगस्ट द लॉ वॉज नोटिफाईड by the Central Secretariat of the Parliament. ओके Which means 1 वर्स जालें for bringing out the first notification ओके हा of bringing the law into force. आता काल पड कितें जालां is the first step ओके हा taken after 1 year. ओके हा And the first step is the law is brought into force. ओके आता हेजे मुखार census commissioner has to be appointed. ओके Census commissioner will go into the census data, actual numbers of actual numbers, Yeah. and then find out where the tribal population is more, ओके and accordingly maybe zero down on 4 constituencies because it is 10%. ओके Tej mukar the 4 constituencies will be named. The central government will have to call for objections. There will have to be public hearing. And then a decision will be taken as to the 4 constituencies. ओके After the decision is taken on the 4 constituencies, maybe, I do not know, the election commission deems it fit to have a delimitation. They may decide not to have delimitation. ओके they have the powers. They have the powers. Okay. आता तर आमकां दिसलें की it is 4 constituencies आतां म्हणटाय आमी केपें, हय. सांगे, We are saying this, गुवें, नीक yes, सिल्वर. we are saying this without a decision on delimitation. ओके If a decision on delimitation comes, then the delimitation commission will have to be appointed, ओके हा and the delimitation commission will give its report. ओके Now, if the delimitation is not there, then it could go slightly faster. ओके एक दोतोर म्हाका एक सांग, आतां तूं एज अ So it's a long process. तेच सेन्सस कमिशनर नेमपाक आणि सेन्सस कमिशनर पड तो नेमलो जाय हय तेकाय थोडो टाइम जाय नो रिपोर्ट दिवपाक, and हय. finally also to enjoy his office. आनी मेन थिंग इज ऑब्जेक्शन म्हणटा तूं. ऑब्जेक्शन हाजेर इट शुड Correct, it will have public hearings. हय. Public hearings. हय. सो हे करतलो जाल्यार कमीत कमी एक 6 म्हयने जाता आतां. चोय सोमीन जाय और मायज जाय. चोय फर्स्ट एक नोटिफिकेशन काडपाक तर 1 वर्स लागले. हो प्रोसेस काडपाक एक 3 वर्स लागतली. But if they want to short circuit and if they want to bring it in ओके 2027, in my view, it is difficult but not impossible. ओके पूण तरी आसतना सद्याचें सिच्युएशन जर पळयलें, इवन सद्या बीजेपी जे सरकार आहा तांच्या खातीर तें रिजर्वेशन जावपूय म्हणटा एक तरेन तांकां बॅकफुटाचेर वचप आनी न जावप हेय एक तरेन So it is throughout the country there is anger against the government. गोंयांत तरी तो चड एंगर आहा. सरकाराचे राग you can see in Madhya Pradesh where a divided Congress defeated a divided BJP, ओके and in Bihar बिहार that Jan Suraj party defeated BJP in the home constituency of the BJP president. Yeah.
आता हें पळयलें जायत आमी सदांच म्हणटात न्हू बीजेपी इज अ वेल ऑइल्ड Organized इलेक्शन मिशनरी. तांकां एक एक बुथाचेर कितले पडले एक एक बुथाचेर हें आहा कंट्रोल आहा. हें तो जालें जायत वॉट हॅज हॅपन्ड इन दातिया एन बकिमपूर. सो इट ओनली शोज दॅट there is a wave. And when there is a wave, a well-oiled election machinery does not work. Okay. Yeah. Now, whether there is a wave in Goa, we will have to see. Okay. Now, simply because conditions are different in Goa. पूण थंयसर इतले सामके इतलो लेट जालो आनी तरी मागीर आतां आमचे ही मागणी जेन्ना तापपाक लागली फटाफट Correct, because the Gen Z movement led to defeat of BJP in other states. Yeah. Now, thereafter, the Uta agitation. So the government could not face the heat. Okay. That heat sent Chief Minister to Delhi and take this, and the first step has been taken. Okay. So this is तू म्हणटा कितें फकत तांकां मातशें आतां सद्याक तरी ते थंड जातले बिकॉज 13 ऑगस्टाक नोटिफिकेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक नोटिफिकेशन येयल्या 1 वर्स जाता आनी 13 ऑगस्टाक तेंगेली मोर्चा आशिल्ली. सो एटलीस्ट नाव दे विल बी कूल फॉर सम टायम. सेकंड थिंग आनीक सद्याक धनगर कम्युनिटी दो द नंबर इज नॉट सो मच म्हळ्यार कितें कितें ते उठले म्हण कितें व्हडले कितें चेंजीस जातले अशें ना तरी पूण धनगर म्हणटा समाज उटिल्लो आहा. कितें दिसता तुका ही धनगराची केस आनी हांची केस? सी आय एम अनेबल टू आन्सर दिस क्वेश्चन. पूण म्हाका दिसता द ST case is simple because they are already notified. Yeah. And Dangar, until and unless they are notified, this issue of Dangars does not come on the table. Let us wait for Dangars community to get notified as a ST. Then maybe we can talk about it. So तुका हे जर आतां पळयलें तर फर्स्ट स्टेप जाला म्हणटा तूं देन बाकीचे आसता तांकां वेळ वतलो अशें म्हाका दिसता किंवा सुपर फास्ट हाणें तांकां करचें पडटलें. हय करेक्ट. सो तुका दिसता का म्हण 2027 हे रिझर्वेशन मेळप शक्य आसा? तेच म्हणटा तुका हांव. आय एम सेइंग इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. ओके. Difficult but not impossible. See, इंतून आनी जायत जावपाक शकता न्हू. There can be hearing of objections. Yeah. There could be challenges in the court. Okay. Now that is also of course see what has happened in Ponda. Ponda is now going unrepresented because the election commission did not even challenge the order of the High Court. So असो कोणी असो कोणूय न्हू. If it is a legal challenge brought before the court आणि कोर्टाक तर दिसलें कि yes there is some injustice to some other community. Yeah. Maybe why not? Even मराठा समाज आहा ताणें सांगला की वी आर ऑल्सो ओपन टू दिस आमचे लिगल ऑप्शन्साक आमी ओपन आसात म्हणून. See what happens is the reservation is now supposed to be based upon old census. 2011. We are already in the 2026 census. 15 वर्ष गेले. आता 2027 new data येतलो. Whether we should wait for that data or we should go by the old data is to be seen. Yeah. But the law is very clear. Yeah. It is based upon the old census. पण एक दिसना तुका की 2011 जी स्थिती आशिल्ली सपोज आमचे केपें धरया केप्याक देवा इन द मेजॉरिटी आमचे ST. आतां एखादी अशें जावपाक शकता इन 2027 येत तेन्ना एखादी केप्याक थंय डायल्यूट जावन 2027 न्हू. The census commissioner has to decide as on 6th August 2026. Okay, not on that day. His decision will have to be based on 6th August 2026. But the situation change जावपाक शकता. Situation change जावपाक शकता. He will have to come to some decision as to what is the ST numbers on yesterday. काल कितले आसले ते. Not in 2011 or 21. आसा तांचे कडेन. That is for the census commissioner to decide. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता होय एक नवो ऑर्केस्ट्राच काय म्हणून अशें दिसता that they required something. कारण कितें जाण तूं 4 जर हे जाले आमचे मतदारसंघ जर आमी सद्याक म्हणटा ते सांगे केपें देन पिर्योळ आनीक नुवें
कोण म्हणताय नुवे कोण म्हणताय काणकोण. हा. Now there is also a dispute on that. Okay. Maybe they will carve out one more constituency, something like Poinged constituency. कोणा खबर आहा कोण कितें करतले म्हणून. If of course that will happen if there is a delimitation. पण ते जर करतलो जाल्यार आतां जावपाना not possible. Delimitation करतलो जाल्यार that is not possible. सो तूं म्हणटा की दोतोर की हे फकत आमी कोंकणी भाशेंत किंवा गांवठी भाशे पानां पुसपा खातीर केल्लो हो सगळो खटाटो बस दिसता तुका. दिसता पूण इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाऊ मच हिट the Uta people keep. If they keep with that hit, with the gusto which they have gone, maybe they will force the government. दुसरे अनेक जर हे दिले रिझर्वेशन दिले अदर कम्युनिटीज रिवोल्ट जावचे नात. स्पेशली इन सांगे दर्या आता दे आर सेइंग दॅट आमचे आताचो आमदार आसा तो बरो आसा. फाल्यां जर रिजर्व जालो जाल्यार थंय ताका सद्याच्या आमदाराक कॉन्टेस्ट करपाक मेळचे ना. तो हे जावचो ना किंवा सांग्यार हे जाला म्हणून ताजो इफेक्ट बाकीचे तो जावपाक शकता पूण अजुनूय तो इतली वयर येयलो ना. सो इतलो वयर येयलो ना म्हणटकीर अशें दिसता की other communities have taken it for granted. ओबीसी मागपाक लागले OBC, see, other communities have taken it for granted that we have to do with reservation. Only question is त्या आतां जावचें काय आफ्टर 2027 इलेक्शन जावचें इतलेंच. See, OBC reservation in state assemblies na. That OBC reservation is only for jobs. Okay. And maybe entrance to medical or engineering colleges or in higher education. There is no political reservation. No political reservation. Okay, only the SCs and ST. Only SC and ST. Okay. दोतोर आता म्हाका आमी हो करता आसतना आमी दोन पार्टाक ठरयल्ले हांवें. एक म्हण तूं STचा तुका तूं इतले ते इतले इलेक्शन्स पळयल्यात एटिट्यूड पळयला गव्हर्मेंटाचो. हाज्या पयलीं हे जर ते नुव्याच्या जाग्यार मये घालना येन्ना म्हणल्यार म्हाका दिसता रिजर्वेशन मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी अशें म्हणटा की इट इज मुद्दम केल्लें म्हणून हाजे एना जाग्यार एम घाले आनी सगळे चेंज करून उडयले. सो हे जर सगळें पळयल्यार तुका दिसता गव्हर्मेंटाक आसा काय म्हणटा वील आसा? ना, गव्हर्मेंटाक वील ना, बट गव्हर्मेंट इज बींग पुश्ड बाय द UTA agitation, UTA members, they are being pushed. So दोतोर हांवें म्हणलें तशें ही आमची चर्चा आज दोन पार्टाक भितर. पयले म्हणटा UTA आमचे रिजर्वेशनाचे हे जाले. आतां म्हाका दुसरे परत आतां टॉपिक डेली टॉपिक रेग्युलर टॉपिक. हांव केन्ना म्हणटा राधारावा कडेन बसतना की आमी दोग जाण बसतना म्हणजे हांव राधारावा बसतना पॉलिटिक्स सोडून की ते खंयचेय जर आसले लास्ट टायम पॉलिटिक्साचे येता आनी राधा जाल्यार सालसेटीचे. तशें हे म्हाका सद्याचे गोंयचे सिच्युएशन स्पेशली आफ्टर दीस काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हातूंत भितर जो बोवाळ जालो मागीर ते अलायन्स टॉक्स स्टार्ट जाल्ले ते सद्याक कितें तरी स्टॉल जाल्ले आसात. चोय सारकी चड चोयल जाय. देर इज लॉट ऑफ एलर्जी between Congress and Goa Forward. This does not mean that they should not come together. They have earlier come together with the same amount of energy. Same amount of energy. Ata fakt kit zala between Yuri and Vijay, that energy mache vadlya. Yuri happens to be the leader of opposition. Vijay is the president of Goa Forward. Yuri Alemão is not the Congress party. But Vijay Sardesai is Goa Forward party. Okay. Yeah, तो हम मोतीन दोलजाईत Vijayala step saying that I will not have an alliance because if it is because of that some miscommunication, then I find it extremely funny. I can't accept this. But somehow I get a feeling that Goa Forward is not for an alliance. For what reasons is for them to tell us. Secondly, the stand which they are taking, that
they will strengthen in all the 40 constituencies is actually a good stand. Such a stand is required if a party wants to build itself. But the question is whether they want to build a party or they want to defeat the BJP. Okay. If they want to build a party, go ahead, strengthen your party in all the 40 constituencies. Maybe BJP will not get तर defeated. हे कितें इलेक्शन 4 महिन्याच्या आयल तेन्ना तूं स्ट्रेंथन करपाक शकता. It should be last 5 Correct. That is right. एक हे जालें आमचे गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस. सेकंड परत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस. आज केजरीवालान गोंय आयल तेन्ना हेका लागीं खरेंच काँग्रेसीक जाय काय म्हण अलायन्स. Aam Aadmi and Congress alliance cannot be settled between Girish and Valmiki. It has to be decided in Delhi. Okay. Because आमगे इलेक्शन जात तेन्नाच पंजाबा इलेक्शन आसतली. तांचो स्टँड थंय कितें आसतलो, आमचो स्टँड हिंग कितें आसतलो, that may lead to a lot of friction. So the central high command of both the parties will have to take a call on that. Local leadership, whatever they say, may not matter. Okay. But local leadership of both the parties want an alliance. सो तूं एक सद्याक एक सेंटिमेंट असो आयिल्लो आसा की बीजेपी आमकां नाका. असो इवन थोडे बीजेपीचे लोक म्हणपाक लागले की बीजेपी नाका न्ही, पूण हो सद्याक जो कोण हाजेर सत्तेर आहा तो नाका आमकां. हे आतां सद्याचे जे कोण आसात ते. दुसरे वटच्यान आनी एक स्पेशली इन सालसेत बेल्ट ऑर क्रिश्चन बेल्ट आमकां काँग्रेसूय नाका. बिकॉज काँग्रेसी आमी जिखोवन दितात, काँग्रेस डिफेक्ट जाता. See, correct. There is दोन पार्टी, एक पार्ट 11 गेले आणि दुसरी पार्ट 8 गेले. There is lot of mistrust between the people and the Congress party. Now that mistrust can be dealt with only by a credible leadership. Okay. Or पण मुगे भाशेन somehow that popular and credible leadership Congress has not found. येस, ताका लागून And म्हणटा. ताका लागून हे alliance करचें पडटा. See, if Congress was very popular, the public sentiment against the government was enough to send them to power. But they do not have an organization, they do not have great leadership. And that is where the problem lies. So that is where the need of an alliance. ना ताका लागून लोक आतां म्हणपाक लागल्यात मे बी तो आतां इमॅच्युअर हे आसतलो थॉट आसतलो किंवा इवन काल हांवें म्हणलें तशें इट कूड बी अ फुलिश थॉट ऑल्सो. दे आर सेयिंग दॅट आमकां बीजेपी नाका, आमकां काँग्रेस नाका, बाकीचे जे आसात ताणें एकठांय येवन एक थर्ड फ्रंट करचो आनी इलेक्शन वतलें. इज इट पॉसिबल इन दीस सद्याच्या सिच्युएशनाक? It is not possible at this stage unless a new narrative is built. And a new narrative does not get built in 4 months' time. Prashant Kishore has been in his constituency for the last 7 months. Exactly. Vijay in Tamil Nadu has been on the field for the last 2 years. In the last 5 months with the party. Ani ek asa amge goyant कितें आहा, certain people are much bigger than the party. Babush Monserrat, Vijay Sardesai, then you have Michael Lobo, Vishwajit Rani. These people, Rohan Kaunte, these people are much bigger than their parties. Now once you have that situation, it becomes very difficult to touch them. Now can only a wave against them can knock them out. So this, but at least I don't see at least I don't see that wave. Gen Z wave. Yes, that wave is yet to catch up. Okay. It has not caught up as such. What about this enough to enough? Enough is enough. Enough is enough movement has not yet caught the imagination of the people to take political sides. Okay. सो हे जर सगळे आज सद्याच्या सिच्युएशनाक पळयलें जाल्यार तूं 2027
तुझे फोर्सी कितें कितें दिसता तुका जातलें दिसता? म्हाका आय डोंट सी मच होप एज ऑन नाव फॉर द ऑपोजिशन, बट आय ओनली होप आय एम प्रूव्ड रॉंग. ओके. सो ह्या हाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात. दोतोरान सामकें एका शब्दाक फुडें कितें जावपाक शकता आनी कितें जावचें हेंय सांगलां. दोतोर देव बरें करूं. थँक्यू ऑलवेज ए प्लेजर. आनीक आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.